राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तयारे खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर मेरेन कळाव जातलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। तयारे खातीर आमकां आनीक 5 म्हयन्यांचो वेळ दिवचो अशी मागणी आमी इंडियन ऑलिंपिक संघटणे कडेन केल्ल्याचें मंत्री गोविंद सांगता। पावस आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाचो नियाळ घेवप शक्य ना अशेंय तो म्हणटा। खरें म्हणल्यार इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन बरेचशे फावटी आमकां आज कम्युनिकेशन्स केल्ले आसात। दे हॅव ऑल्सो आमकां तांच्यांनी पत्रय बरयल्लें आसात की सप्टेंबर 6 त्या 16 तारीख म्हणल्यार तुमी नॅशनल गेम्साचें आयोजन करपाक शकता का कितें। ह्या संदर्भान आमी आमच्यो कन्सेंट आनी डिसिजन इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाक आमी कळयलेले आसात। एज हांवें ऑलरेडी मेन्शन केले त्या प्रमाणे आमी म्हणिल्लें आशिल्लें की नॅशनल गेम्साच्या तयारी करपा खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर लागतलोच। आमी तांकां बरयलेलें आसात की आमकां 5 म्हयन्याचो ब्रिथींग टायम दिवचो। कशें आसात की कोडल फॉर्मेलिटी करपा खातीरूच आमकां मिनिमम 45 डेज जाय पडटा आणि सध्या पावसाचो वेळ असल्या कारणान इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिवायव द एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर। हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें बरेचशे आमच्या जाग्यार आसात आणि ह्या 3-4 म्हयने तर हांवें बरेचशे स्पीड अप करून खूब लागीं हाडिल्ले आसात एज फार एज मेंटेनन्स इज कन्सर्न। दुसरी गोष्ट आसा की हांवें म्हणलें आसा की गोवा इज रेडी टू होस्ट द नॅशनल गेम्स बाय नोव्हेंबर डिसेंबर इफ द गोवा हॅज बीन गिवन ऑपॉर्च्युनिटी, आनी अशें आमी पत्र बरलेलें आसात।